तुका राधान तुका नमान तुका प्रेज लॉर्ड हालेलुया. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक मागचनो. आयचो दीस आज आमकां देवान फावो केला आनी देवाच्या उतराचेर थोडो नियाळ आमी करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयचें देवाचें उतर जावन आसा लूका सुवांजेल 13 अध्याय 18 ते 20 आनी 1 वाक्य म्हणसर आनी एक सासवाची बियाची वापर. लूक चॅप्टर 13 वर्सेस 18 to 21. उपरांत तो म्हणालो, देवाचें राज खंयच्या सारकें म्हणून हांव म्हणूं, खंयचे वस्तूक हांव तें सरी करूं. ते एक मनशान आपल्या भाटांत किर्लात घाल्ल्या एक सासवाच्या कणा बरी म्हणयेत. तो कण वाडलो आनी व्हड एक जड जालें. आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ताच्या कांद्यांनी आपले गोंडेर बांदले. परत्यान जेजू म्हणालो, देवाचें राज कसले वस्तूक हांव सरी करूं. ते एका स्त्रियेन 300 पिठान बरशिल्ल्या कमिरा बरी म्हणयेत. क्रमेन तें पीठ सगळें भुगलें. देवाचें उतार आज देवाचें उतार सासवाच्या बियाक सरी करता. जर आमी देवाचें उतार वाचता, देवाचें उतार आमच्या जिवितांत घेता, एक उतार तुजें जिवीत परिवर्तन करूंक शकता. तुज्या जिवितांत एक उतार तुज्या काळजांत रिगलें जाल्यार, तुज्या मतीन तें कसलें जाल्यार, तें उतारत तुज्या जिवितांत सगळें बदलावन हाडूंक शकता. तें बदलावन हाडटा आनी आमकां एक नवें जिवीत दिता. जर आमी वाचता जाल्यार एजेकिएल प्रवादीचें पुस्तक 30 आनी 7 अध्याय 1 ते 14 वाक्यांत सुक्या हाडांचें दृश्य आसा आनी त्या सुक्या हाडांक प्रवाद करूंक सांगता सरेस्पोर एजेकिएलाक. आनी एजेकिएल प्रवाद करता. एक व्हड हाडांची रास पडिल्ली आनी त्या एक उतार प्रवाद केल्ल्या बरा, देवाचें एक उतार सांगल्या बरा त्या हाडांक मांस येता, शिरो येता, कात येता आनी ताचे भितर रगत वळटा आनी ताका जीव येता. ते देवाच्या उतराची सकत हांगा पळयचें. देवाच्या उतराची ती बळवंत सकत आमी द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड जर आमी पळोवंक गेल्यार आमी हेब्रेवाच्या पत्रांत वाचता 4थ्या अध्यायान 12व्या वाक्यांत देवाचें उतार म्हळ्यार 2 दरीच्या तलवारी बरी, 2 दरीची तलवार कातरूंक शकता तसलें देवाचें उतार. हाडां आनी संद आनी हाडाचो बोन मेर सयत कातरूंक शकता तसलें. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग परकूंक शकता तसलें. आज तुज्या मतीन कितें आसा, तुज्या काळजांत आसा, कितें आसा तें सगळें देव तुज्या उतरान परकूंक शकता. देवाचें उतार तितलें क्रियात्मक, देवाचें उतार जिवें तें क्रियात्मक. तुवें येसाया प्रवादीच्या पुस्तकान आमी वाचल्यार थंय 50 आनी 5 अध्यायांत देवाचें उतर अशें सांगता. जर थंय वाचल्यार देवाच्या उतराचे विशय आज आमकां 50 आनी 5 अध्यायांत वाक्या 10 आनी 11 अशें आमकां सांगता. देवाचें उतर कितें जावन आसा की म्हणून आनी असले देवाचें उतर आमी समजून काण घेवंक प्रयत्न करया आज. कित्याक ते सासवाच्या बिया बरी म्हूण सांगता. थंय त्या दाळ सांगता, म्हजी चिन्नां म्हळ्यार म्हजी चिन्नां तुमची चिन्नां न्हय, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सरेस्पर. जशें मळां पृथ्वेंतल्यान वयर सरता तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसात आनी म्हजी चिन्नां तुमच्या चिन्नां वयर. देखून 11वें वाक्य क्लियर सांगता पळया, म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतार निर्फळ जावन म्हजे सस्सीन फाटी येना. देवाच्या तोंडांतलें भायर सरलेलें उतार आज पवित्र पुस्तकांत आसा. जर तें उतार तूं वाचताय, तें तुज्या जिवितांत काण घेताय, एक उतार काण घेवन, एक कोटेशन काण घेवन परत 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 तसो नियाळ करशी जाल्यार तें उतार तुज्या काळजांत रिगता, तें तुज्या मतींत येता. सादारण 25 वर्सां पयलें हांव नियाळ करतना म्हाका मेळ्ळेलें उतार तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतार निर्फळ जावन म्हजे हरशीन फाटी येना. बगार म्हजी खुशी पळता आनी जें तें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देखून तें उतार काण गेल्लें बरा, तें उतार हांवें नियाळ केल्लें बरा, तें उतार म्हज्या जिणेंत हांवें काण घेवन ताचे विशीं नियाळ केल्लें बरा, तें उतार कितें हांवें क्लेम केल्लें तें म्हज्या जिवितांत काम करता, तें जिवितांत म्हाका बदलावण हाडटा. तें उतार खंयच्या खातीर सदां 8000चे चड भासावण्यो आसात पवित्र पुस्तकांत. त्यो भासावण्यो हर एक उतार तुका वाचता आसतना खंयची तुका बसवणी मेळटा ते बसवण्याक एक अंडरलायन कर, परत 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 वाचूंक प्रयत्न कर. दिसाक एक कोटेशन काण घे, एक कोटेशन एक 100 पटी तरी रिपीट करतना ते उतार तुजे भितर जिव जाता आनी तें सासवाच्या बिया बरी तुजे भितर गेल्लें तें रूग जाता आनी व्हड फोड जाता. म्हळ्यार तुज्या आश्रयाकाल मस्त लोक येता,
तुजे ते देणी रुता करता, तुजे थंय पवित्र आत्म्याचे सकत आसा करता, तुजे थंय त्या पवित्र आत्म्याचे फळां तुजे थंय रुता करता आनी तें जाणवाय सर्गींचे जाणवाय तुका दिता. हेरांचें कितें सपनां पडल्या तेचो अर्थ करचो कशें एक व्हड ती जाणवाय झुजेक दिल्ली पोरण्या सल्ल्यान, तशेंच दानियल प्रवाद्याक दिल्ली. असले संगती तुज्या जिवितांत दिता आसतना तुजे सांगता लोक आसता, तुजे थंय धांवून येता. कित्याक तुवें तांकां कुमो करच्या खातीर, तांकां त्या वायटांतले भायर काडच्या खातीर, तांकां बरें करच्या खातीर तुका दिल्लें तें देवाचें उतार. जर तूं देवाचें उतार प्रॅक्टीस करना जाल्यार तुका तें कशें मेळचें, कशें जिवीत परिवर्तन जावचें. आज लोक रेतीरेंक धांवता, मागण्याक धांवता, पुरो करता, सगळें जायचें. कित्याक म्हळ्यार खाली हिलींग जायचें, म्हाका बरें जायचें, म्हज्या कुटुंबाक आशिर्वाद मेळचें. जिणेवर परिवर्तन करता म्हणलें तें एक मनोभावूत मनशांक आज पळोवंक दिसना. म्हाज्या भावानी भयणी तशें जावचें नाका. देवाचें उतार आमी आयकता जाल्यार आमी देवाचें उतार कान घेवन त्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया. देवाचें उतर जावन आसा तें सस्वाच्या बिया बरी. तें सस्वाचें बी भुमीक पडटस किरला जाता, व्हड जाता आनी तें जड जालें आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ताच्या कांदयांनी आपले घोंटर बांदलो. म्हळ्यार तुजे सांगता जायतो जण येता आनी जायतो लोक तुजे मारिफात बरो जाता, तुजे मारिफात जिवीत जोडटा, तुजे मारिफात सगळें बरें जाता. तूं वाड्यांत एक बरो मनीस जावन जियेताय, कुटुंबान बरो मनीस जिवन जियेताय, फिरगेचें तुजे तान बरीं कामां येतात, सगळ्यांक तूं मानवताय. कित्याक देवाचें उतार तुजें तें जिवीत दिता. देवाचें उतार तुका बदलिता, देवाचें उतार तुका नितळ करता. जो आमच्या वांजेलांत आमी 15व्या अध्यायांत वाचल्यार तें सांगता, आतां तुमी जाल्यार हांवें उलयल्ल्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात म्हणटा जेजू आपोस्तलांक. ते नितळ जाल्ले, पवित्र जाल्ले कशें? जेजून उलयल्ल्या उतरां वरवीं. तें रूख कितें करता म्हळ्यार त्याच्या उतरां वरवीं रुखार आसले ते फळां दिनांतले फांटे सगळे कातरून बेंडून ताका नितळ करता आनी चड फळ दिशे बरी ताका बरें करता जेजू. देखून आज आमच्या जिवितांत कितें बरो वायट आसा, कटेपण आसा, राग आसा, मोजर आसा, अगे आसा, जिद्द आसा, स्वार्थ आसा, मनभेद आसा, थंड आसा, पोजडेपण आसा, हे सगळ्याचे थान भायर या आनी आमच्या कुटुंबाचो मोग करया, आमच्या बाबायनीचो मोग करया, आवय बाबेचो मोग करया, आमच्या फिरगिजेचोय मोग करया, आमच्या वाड्यांत असल्या कुटुंबाचोय मोग करया, एकामेकाच्या आदाराक पावया, एकामेकाच्या गरजेक पावया. एंत तर तूं करताय जाल्यार तुजें थंय देवाचें उतार फळ दिता म्हूण अर्थ. तुजें थंय देवाचें उतार किरलां, तुजें थंय देवाचें उतार व्हड जालां, देवाचें उतार तुजें थंय व्हड जावन हेर तुज्या कांदयांनी आपलो आसरो घेतात म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून आनी एक वापर आमकां सांगता, एक स्त्रीयेन 3 शेर पिठांत भरशिल्ल्या कमिरा बरी म्हणून आमकां गोत आसा. घरांनी पुरा आमी खंयचीय पळी करची जाल्यार कमीर घालता, ताका कमीर घालून तें फुगोवंक दवरता. तें बरें तें फुगोवन जाय तितलें येदेशा एक शेर पिठांत जायते इडल्यो जावचे बरी, जायते पळी जावचे बरी देव आशिर्वाद करता. जाल्यार तशेंच तुज्या जिवितांत पडलेलें तें बी देवाचें उतर जायतें प्रतिफळ दिता, जायत्या लोकांक बरें करता, जायत्या लोकांक आत्मे बचाव करता, जायत्या लोकांची कश्ट दगदांत आसतना तुजो सांगत दिता, सगळें तुका जाता. देखून देवाचें उतर आमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या प्रमाणे जिवंक जाय. देखून आज आमी कान घेवया. आज एक सासवाचें बी, एक वर्ड ऑफ गॉड, एक कोटेशन आमच्या जिवितांत कान घेवन तें ताचे खातीर आमी थोडे आमी प्रॅक्टीस करया, थोडे आमी मागण्यान बसया. जाता जाल्यार आमी खंडीत जावन मागण्यान बसल्या वेळार तें उतार कान घेवन मागण्यान बसल्या वेळार आमकां तें एनॉयंटींग मेळटा, अभिशेक मेळटा, देवाच्या उतराळी सकत मेळटा, बळ मेळटा, नवें रेवलेशन मेळटा, नवे संगती देव आमकां उगड्या पळय करता एका उतरा वरवीं. देखून एकच उतार 50-100 रेती करीचें म्हणना, एक उतार तुजें जिवीत परिवर्तन करूंक शकता. जर तूं बऱ्या तरान तूं कान घेताय जाल्यार, बऱ्या मनान कान घेता जाल्यार, बऱ्या मनान कान गेल्लें उतर तुजें तें फळ दिनासतना फाटीं वचना म्हूण सांगता. देखून आज आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करया. तें सस्वाचें बी आमच्या जिवितांत किरलो दी, व्हड जावं दी, रूख जावं दी आनी जायतो लोक आमच्या मारिफात बचाव जावं दी, आसरो घेवन दीत म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वैटांतले आमकां निवार. आमेन.
नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भगवंती मरिय देवाचें माय आमकां आपल्या खातीर विनयती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.